तुम्ही काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाक कारण कितें? आम्ही पहिले भारतीय जनता पक्ष BJPन आसले. गेली आम्ही 22 वर्सां पार्टीचे सिन्सियरपणान काम केल्लें आसा. आनी जेन्ना म्हणजे आमकां तिकेट नाकारली गेली तेन्ना आमी म्हापशेकारांक उलो मारलो. म्हापशेकारां कडेन गेले तेन्ना जे आमचे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहात तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो, तूं इंडिपेंडंट ऑर खंयची पार्टी तुका तिकेट दिता जाल्यार तूं तेचेर कॉन्टेस्ट कर, आमी तुज्या फाटसून आहा. आमकां म्हापशाचें डेव्हलपमेंट जाय अशें जाल्ला. म्हापशा गेली 20 वर्सां जे म्हापशेकारांक कितें जाय, जे रवींद्र भवन म्हणा, बस स्टँड, जी पार्किंग, मार्केट एरिया कंजेस्टेड जाल्या, हे असे प्रश्न आहा. म्हापशेकारांचे जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तेंचो एकूच रिक्वेस्ट आहा, जी म्हापशाची उदरगत. सो तुम्ही बेसिकली कार्यकर्त्या खातीर तुम्ही काँग्रेसची तिकेट घेतलेली आसा. हय, शेवटाक कितें आहा, आमकां निवडून हाडटले ते आमचे म्हापशेकारूच, वोटर्स हाडटले. म्हणून आमकां सगळ्यां कडेन वचून सगळ्यांचे कन्सर्न घेवप हें साहजीक आहा. तुम्ही चेअरपर्सन आशिल्ले, कावन्सिलर आशिल्ले, हो एक्सपिरियन्स तुमकां कितलो फायद्याचो पडटलो? बरोबर आहा. म्हापशाच्या उदरगतीक लागून आमी सदांच फुडें आसताले. जे इश्यू आहा ते आमी सदांच फुडें घेवन वयताले. पूण कितें जातालें, आमच्या वयर MLA आसताले जावं गव्हर्मेंट आहा, पूण आमकां जो जे कामाक फुडें व्हरपाक जी कामाक बरो स्कोप येयनासलो. आनी जे आमचे MLA जावं मिनिस्टर आसले तेंच्यांनी ती आमी कामां फुडें येयल्लीं तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. आतां पळय बस स्टँडाचें काम आमी पळयता, आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी फुडें व्हरत आहा. पूण म्हाका एश्युरन्स दिलें 2-2.5 वर्सां पयलीं हे बस स्टँडाचें काम स्टार्ट जाता म्हणून, पूण आजुनूय जागना. पूण आज म्हापशेकारांक जे सगळे बस स्टँड जावं म्हापशाची उदरगत ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज आहा. तेका लागून म्हापशेकारांचो एक रिक्वेस्ट आहा, म्हाजे वाटेन कौल आहा सगळ्यांचो, जे म्हापशाची कितें तरी उदरगत जावपाक जाय म्हणून. आनी म्हाका एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान ही जी म्हापशाची उदरगत आहा ती उदरगतीक हांव हातभार लायतलो. दुसरें म्हणजे आमची रिवर तार ती आतां हालीं तेचें पोजिशन एकदम बिकट जाल्लें आसा. फाटल्या दिसांनी पेपरारूय येयल्लें, न्यूजारूय येयल्लें. पूण तें मेन काम आहा, तें आमकां काम हरशीं व्हडलें काम, सिंपल न्हू तें. हे इलेक्शन जायना म्हणल्यार पयलीं काम आमचें जी म्हापशाची तार रिवर आहा ती डिसिल्टींग करपाचें, हेचेर भर आसतली. मी सुगिराक कित्याक ही ऑफर दिली? पळय, हांव थिवीचो आमदार, कोलवाळचो सरपंच 20 वर्सां, पूण मूळ म्हापशान रावता 30 वर्सां जालीं. जेन्ना म्हापशाची परिस्थिती पळयली जायत, जे तरेन डेवलप जावंक जाय ते तरेन डेवलप जावंकूय ना. पूण सुजिरा सारकिलो एक धडाडीन काम करपी आनी सकयल्या काळांत इतकी वर्सां म्युनिसिपालिटीन काम करपी हेंकां खंय तरी काम करपाक आनी तेंचो स्वताचो प्रॉस्पेक्ट आनी म्हापशाकाराचें डेवलपमेंट खंय तरी आदल्या आमदारान लिमिटेशनान दवरलें. फक्त तात्पुरती काम करप, जे मत गावत तितकें. आनी तितून करून तेणें आमचे म्हापशान बऱ्या पैकी प्रॉस्पेक्टीव मनीसूय आसले, इंटेलिजंट मनीसूय आसले आनी शहर हें आनी सगळ्या बार्देशांचे साव आमचे पेडण्या तालुक्या सगळ्यांचे लोक हांगा म्हापशान सेटल जाल्या. पूण त्या लोकांची त्या वटेन मत आसली, पूण अपेक्षा आसली की म्हापशा एक बऱ्या पैकी डेवलप जावंक जाय. हें गेल्या 20 वर्सां हें स्वता म्हूण हाडान उरना. कारण हांगा सांस्कृतीक
कल्चरल नाटकां जावपी ही गोंयांत पयलीं म्हापशांनी येवपी. बार्देस म्हटल्यार आपल्या आख्खंद गोंयांत लोक मानपी. म्हापसा बार्देस हो सगळ्यात व्हडलो तालुको 34 गांवांचो आनी स्पेशली ट्युरिस्ट येता ते मार्केट पळोवपाक. आयज ते मार्केटूय पळोवपाक ना. 20 वर्सां 2 डिकेडे 2 दशकान हे सारकी बरबादी केल्ली आहा आनी प्लॅनिंग ना. खंय तरी पुर्तुगेज टायमार 2 चाचांनी पार्क आहा जाल्यार आनी खंय ब्रिथींग पार्कां बीन प्रोविजन केल्लें ना. ही खंय तरी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूच आहा जे फायदो गावता तो. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी पळयशी जाल्यार कोलमडूनच आहा. हांव सदांच रवींद्र भवनाचे हे काडी कितें काडी इशू काडी तेका सुद्दां तेणें आतां आमदारान साथ दिवंक ना. आनी जेन्ना दिसलें की हो तळागाळाचो कावन्सिलर जालो चॅरमॅन जाली तितकीच त्या आमदारा बरोबर त्या लॉ मिनिस्टर डेप्युटी सीएम तितकीच तेजी कॅपेसिटी आसली, तितकेच काम करपाची ताकद आसली, तितकीच हुशारी आसली आनी लोकांनी ताका मानून घेतलेलो की तो त्या लेवलाचो. पूण ताका खंय तरी दामून धरलो. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें की बार्देस तालुको खंयच फाटीं उरता आनी जेन्ना हांव आमदार आसलो तेन्ना आमी दोगूच आमदार आसले. तेजे उपरांत आमचो एकूय आमदार ना. आनी आतांय खंय तरी कॉम्प्रोमायज जायना. खंय तरी अशें तरी एक बरें प्रोग्रेसीव आसलेल्या एका उमेदवाराक व्यक्तीक आमी हाडिना जाल्यार आमी बार्देशकार म्हापशाच न्ही जाल्यार बार्देसूय फाटीं उरतले. ह्या उद्देशान ज्या दिसा तिकेट बूक केली तेन्ना हांवें आमच्या हायकमांडाक सांगलें अशें आतां फुडें वचूंक. तर कितले डिफिकल्ट जालें कन्विन्स करपाक मातसो डिफिकल्ट म्हणजे अशी गोश्ट जाली की तो जेन्ना 20 वर्सां लोकां कडेन एटॅच आसलो BJPच्या काही वर्करां वांगडा तेजे पर्सनल वर्कर आसले तेजे वाड्या वयले मड्डा वयले आसले तेन्ना ताका त्या रात्रीक म्हाका दिसता खुबसो टायम लागलो. पण दुसरे दिसा सकाळीं तेणें स्टार्ट केलें आनी तेणें तेंचे कन्सल्ट करून सगळे तेंचे कडेन शब्द घेवनूच तेणें हें केलें. कन्सल्ट करपाक ताका तेज्या लोकांचो शब्दच आसलो. पूण इवन दो फाल्यां रिबेल म्हणून करूंक जायना, बंडखोरी केली म्हणून करूंक जायना ही तेणी सगळी आपले हें करून घेतली आनी आदले मदले कावन्सिलर आसले तेंचे कडेन हें घेतलें आनी तो फुडें सरलो आनी त्या प्रमाणे ताका बरो प्रतिसाद आहा आनी म्हाका दिसता तो थंगपी मेजॉरिटी निवडून येता. सुधीर कानोडकारा खातीर तुमचे कितें टिप्स आसतले एज अ आमदार म्हणून तुमी कितें दिवंक सोदता ताका? म्हाजी टिप्स म्हणजे जी तेजी साठून उरलेली बुद्धिमत्ता, साठून उरलेले प्रोजेक्ट, साठून उरलेली जी काम करपाची कुवत आसली ती ताका एक्सपोजर दिवपा खातीर हायकमांडा कडेन आमचे कोण जातले लिडराक ताका सांगतले की ताका मॅक्झिमम फ्रिडम दी, फ्री हँड दी. आनी जेन्ना हांव आमदार जालो हांवें 2 ग्रावंड मागीर तिसरो एक्वायर केलो, एक बस स्टँड केलो एका गांवांक अस्नोड्या बस स्टँडा सारकें आनी कितकेशे मेजर प्रोजेक्ट केले. तसले प्रोजेक्ट करपाक ताका जास्तीत जास्त पाठिंबा दिवपाक जाय. आनी जे तरेन तेणें BJP 20 वर्साच्या हितूनसून फावटीन येयला ते तेणें लोकांक 5 वर्सां भितर दाखोवपाक 3 वर्सां भितर दाखोवपाक दिवंक जाय जेणे करून तो बिनविरोध येता तसो मोठ्या संख्येन येता तशें ताका काम करपाक दिवपाची हें आसता. पयलींचो आमदार जो बाबूश आसलो तो 4 टायम MLA जाल्लो. सो प्रत्येक फावटी पळोवंक गेल्यार तेजी मार्जीन वाडटाली. फाटल्या टायमाकूच मातशी देंवली. ह्या फावट कितें दिसता ताचो चेडो तेच्या अगेन्स्ट रावला म्हणजे जेसुआ जो ताका BJPन टिकेट दिल्या सो तो सुधीर कानोडकाराच्या अगेन्स्ट आसा. सो कितें दिसता कितली मार्जीन कितें रिजल्ट आसतलो? लोकांनी सुधीर कांदोळकाराक मानलो की हो ग्रासरूट लेवलाचो वर्कर पक्षा खातीर लोकां खातीर काम करणारो आनी सदांच बाजारान आपल्या पांयां चलोन भोंवणारो आनी लोकांक ल्हान ते मोठ्यांक येणारो. जेसुआ जो आहा हो व्यक्ती म्हणजे टिका करपाची ना पूण ही एज खूब ल्हान आनी खंय तरी दिसता की हो BJP पक्ष फॅमिली राज म्हणा डायनेस्टी म्हणून उलो करताले ही एक आतां डायनेस्टी जाला. दुसरी डायनेस्टी 19 तारखेक परत पणजेचेर जालां तेकाय डायनेस्टीच आसतली, फॅमिली राजूच आसतले. जो पक्ष फॅमिली राज म्हणून फुडें वचणारो आयज होच पक्ष सुरू केला आनी टॉप लिडरांचो सुरू केला. CMाचो चेडो, डेप्युटी CMाचो चेडो आनी म्हाका दिसता पणजेचेर दिवंक जाय म्हणून पयलीं म्हापशान दिला मागीर म्हापशा पणजे दिताले. सो तो कावन्सिलर जालो पासून जाल्यार तेणें कावन्सिलरपण भायर सरपाक काम केलें ना आनी तो घरान तेज्या भितरूच आसलो BJP पक्षान आनी तेंच्यांनी स्वता म्हापशां एक ग्रांटेड घेवन तेका 20 वर्सांनी हो यंग आसल्या कारणान हेका आनी 20 काय 25 वर्सां दवरची अशें चिंतलेलें. हे लोक तरी दिवचे ना दवरपाक. लोक आपल्या ताब्यान घेतले आनी उदरगत करून घेतले. काँग्रेस पक्षाचा
सुधीराक कित्याक सपोर्ट केलो ओपनली टॉक सुधीराक सपोर्ट दिवपाक 4-5 कारणां आहात. पयलें कारण म्हणजे सुधीर सगळ्यांक एक्सेसेबल. तुमी खंयच्याय टायमार वचात तेका सकाळच्या 12 मेरेन तो उठ्ठलो म्हणून रावपाची गरज पडना. तेका सदीत तुमी रातचो वचात, सकाळीं वचात, दनपारां वचात, केन्नाय तुमी पळयलां आसतलें तो सुधीर खंयचें लग्न आसूं, खंयचें मरणाचें कार्य आसूं, खंयचें आनी कसलेंय कार्य कोणाचें आसूं, सुधीर पयलीं थंय हजर आसता. नाल्यार बाकीचे तांकां सांगचें पडटा, म्हणल्यार सुधीराक ना, सुधीर पयलीं थंय हजर आसता आनी ताका पयलीं न्यूज पावता. त्या खातीर असो लोकांक खातीर जो तळमळपी आनी लोकांक खातीर कार्य करपी, लोकांक धांवन वचपी असो मनीस आमकां जाय आसलो. त्या खातीर आमी ताका पूर्ण पाठिंबा दिला. कित्याक हांव रावल्लो आनी तोय रावल्लो जाल्यार भलत्याकूच चान्स पडचो. त्या पेक्षा आमची ह्या खेपेक पूर्ण प्रयत्न आसलो की आमकां इमॅच्युअर पॉलिटिशियन नाका हांगा. सुधीर हो मॅच्युअर पॉलिटिशियन. तेणें हांगा खूब वर्सां काम केल्लें आहा. तो हेच्या आदी जें काम करतालो तें कोणाच्या तरी दबावा सकयल काम करतालो. म्हणल्यार आतां तशें जावचें ना. तो निवडून येसत जाल्यार दबाव ताका कोणाचोच आसचो ना. आनी म्हाका तरी पूर्ण खात्री आहा फुडलें गव्हर्मेंट हें काँग्रेसचेंच आसतलें. त्या खातीर सुधीराक पूर्ण काम करपाची मुभा मेळटली. आनी म्हाका दिसता तो सगळ्या म्हापशेकारांक काम करून हे म्हापशेकारांचे व्हडले व्हडले प्रॉब्लेम आहा जे आतां मेरेन 20 वर्सांत सॉल्व जावंक ना ते सॉल्व करतलो. आनी 100% हांव सांगता म्हापशेकार ताका आतां निवडून हाडटलेच. म्हणल्यार तो काम करून म्हापशेकारांक आनी म्हापशेकारांचें बरें करतलो. त्याच बरोबर तुमी एक बारीक गोश्ट पळयशात जाल्यार म्हाका एक गोश्ट कळना की कॅन्डिडेट दुसरे आहा ते उलयतात आपल्या बापायची लिगसी म्हणून. आपल्या बापायची कसली लिगसी ती? बापायची काम न करपाची लिगसी तूं फुडें व्हरतलो जाल्यार कळो न्ही म्हाका आमकां. बापायची जर आदी काम करूंक ना बापायन 20 वर्सां तीच लिगसी तूं फुडें व्हरतलो जाल्यार व्हरतीत. आनी सांग लोकांक की आपणाकूय काम करपाचें ना म्हणून. हें जर लोकांक जेन्ना कळटलें पळय, जो मनीस जेन्ना कामाक तुमकां खबर आसतली तो वार्डान निवडून येवन वार्डान एकूय फावट पावूंक ना फाटल्या 3 वर्सांक. अशे जे कॅन्डिडेट आहा तांकां लोक आनी कशें निवडून दितले म्हाका तरी दिसना. आनी सुधीराक म्हाका दिसता भरघोस मतान निवडून दितले आनी 100% म्हाका खात्री आहा म्हापशेकार सगळे तेच्या फाटल्यान आहा. तुम्ही सुधीरा फाटसून आसा की काँग्रेस पक्षा फाटल्यान आसा? मेन हांव सुधीरा फाटल्यान आहा. कित्याक सुधीर म्हाजो आदी पासूनचो मित्र. हांव ताका खुबदां सांगलें सुधीर म्हणलें तूं असो कितलीं वर्सां रावतलो, असोच तेच्या अंडर कितलीं वर्सां रावतलो. सुधीराकूय दिसतालें आपूण रावचो कसो. म्हणल्यार ताका जायनासलें कितें कारणां खातीर. म्हणल्यार आतां म्हाका दिसता तिणें पूर्ण हें घेतलां. फाटल्याच खेपेक एक्चुअली तो रावंक सोदतालो. ताका म्हाका दिसता आदल्या आमदारान खूब आश्वासनां दिलीं. कितल्यो म्हाका खबर आहा फुडलो सुधीर आहा, फुडलो आमचो सुधीर आसतलो, फुडलो आमचो सुधीर अशें ताका आश्वासनां दिवन चेपून दवरलेलो. म्हणल्यार आतां तो आमदारूच ताका सांगतालो, बाबूशूय सांगतालो म्हणून. 100% म्हाकाय खबर आहा. हांवें पळयलां म्हाज्या फुड्यान सुद्दां ताणें सांगलां की फुडलो आमचो सुधीर आहा म्हणून. आनी सुधीरूय सांगतालो की ताका खंय हेच्या आदी खूब फावट ताणें सांगलें फुडलो तूं आहा सुधीर आमचो म्हणून. म्हणल्यार तुमकां खबर आहा फुडलो येवन 20 वर्सां गेलीं. कितें कारण तुम्ही अशें सुधीरा खातीर काम करतात? ना हांव एक्चुली काँग्रेस पार्टीक काम करता. आनी कॅन्डिडेट कोणूय जावं जो आमचो मेन हेतू आहा की गोंयान म्हापशान आनी अख्ख्या देशान हे BJP आसा सरकार ते लोकांक सद्या सतावपाची काम करता. आनी लोक सद्या काँग्रेसीक पाठिंबो दिता. आनी तुमकां खबर आसतलें की म्हापशान काँग्रेसचो वाव वाडलेलो. काँग्रेसची बूथ यंत्रणा यूथ काँग्रेस महिला काँग्रेस ही एक्टीव जाल्लेली. आनी पार्टीक एक दिसलें की एक दुसऱ्या पक्षाचो कॅन्डिडेट जो आमी हाडलो आनी आमी समज भितून आम आदमी पार्टी बाकीचे आमचे जे MG पार्टी आनी बाकीचे वेल विशर्स म्हापशेकार जे एक दिसलें की
ह्या एका चान्स दिवचो ह्या आनी त्या डिसिजनाचेर म्हाका जेन्ना हायकमांडान सांगलें तेन्ना हांवें म्हटलें पार्टी खातीर हांव एक सोल्जर आनी पार्टी खातीर हांव सदां पार्टी सांगता तेचेर हांव रावतलो म्हणून आनी हो सीट एक एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसून की म्हाका दिसता की आमी हो म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन म्हापशान केन्नाच हात येयल्लो ना आनी ह्या फावटी 101% 200% की आमी हात हो जिखून हाडटलेत आनी काँग्रेसचो झेंडो म्हापशान फर्स्ट टायम आसतलो. जेन्ना काँग्रेस पक्षान जेन्ना सुधीर कांदोळकराक ऑफर केली तेन्ना तुमकां कन्सर्न केलेत आसतलें. सो तुमी असले खंयचे क्वॉलिटीज जे तुमी सांगिल्ले सुधीराचे तुमच्या पक्षाक की जेणे करून तुमकां तांकां दिसलें की सुधीराक घेवपाचो काँग्रेसची? ना हे अचानकूच डिसिजन जालें आनी की काँग्रेस पक्षान म्हाजे कडेन डिस्कस केलें तेन्ना हांवें म्हटलें सुधीराक सपोर्ट सांडून म्हाज्या काँग्रेस पक्षाक आसतलो आनी जेन्ना एक लिडर दुसऱ्या पार्टीनसून हांगा येता आनी आमकां साथ दिवंक सोदता की काँग्रेस पार्टीक आपूण हेच्या फुडें जो कार्यकर्तो 20 वर्सां BJPन आसलो आनी लोकां कडेन मॅसेज एक गेली की BJPन रावन आपल्याक कांयच हें ना कित्याक आपल्याक तो म्हणटालो की बाबुशान चर्चीन आपल्याक हे दिले चर्ची समोर आपल्याक प्रॉमीस करून टिकेट फुडल्या हेका तूं म्हणून सांगलें देवा कडेन सांगलें आनी कार्यकर्त्या कडेन सांगलें आनी तेणी ऑलमोस्ट म्हटलें की आपली टिकेट ऑलमोस्ट डिक्लेअर जाल्ली पण सर्टन लिडरांनी आपल्याक एक बहुजन समाजाचो एक कार्यकर्तो म्हणून ताका आपल्याक सेपरेट दवरलो तेन्ना आमच्या पक्षाक दिसलें की हो एक आमी सगळे जॉयंट जाले जॉयंट जावन आमच्या पक्षाक फुडें व्हरचें आनी हांवें सांगलें की जेचे कार्यकर्ते जॉयंट जाले तेन्नाय सांगलें की यू हॅव टू एक्सेप्ट काँग्रेस आयडियोलॉजी फर्स्ट मागीर आमचें राजकारण आसतलें आयडियोलॉजी आनी सेक्युलरिजम म्हणजे आमी सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन वयर वयतले आनी सगळ्या गोरगरिबांक वयर वयतले जेन्ना हे तेंच्यांनी मान्य केलें तेन्नाच हांव फुडें सरलो. सुधीरा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा जेन्ना ते आमदार जाता तेणी कितें फर्स्ट प्रायोरिटी कामां करची म्हापशाची? तुमकां खबर आसतलें की म्हापशान कितलेशे इश्यूज आसले जे फक्त एकूच काँग्रेस पक्षान वॉयस केल्लो म्हाज्या कार्यकर्त्यान वॉयस केल्लो म्हाज्या ब्लॉक कमिटीन वॉयस केल्लो म्हाज्या यूथ काँग्रेस कमिटीन वॉयस केल्लो आनी ते आयज सुधीर कांदोळकर हो त्या पक्षांसून हांगा आयल्यावर तेणी तो वॉयस केलो की ताकाय दिसलें की आपूण कितल्या फावटी काम करून हें काम जायना आनी आमी सदैव काँग्रेस पार्टी एकूच पक्ष म्हापशान आसले जे खरेंच सांगताले की बस स्टँड जावना रविंद्र भवन जावना आमचें मार्केट सारकें ना आमच्या लोकांक उदक सारकें येना हेचेर आमी सदचो आवाज उठयतलो म्हणून आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसतली की जेन्ना हो पक्ष निवडून येतलो तेन्ना हांव म्हाज्या पार्टीक आनी सुधीर कांदोळकराक जावं आमच्या हायकमांडाक जावं आमचे जे लिडर आहा गोंयचे तेंचे हांवें सांगलां की मेन आमचो म्हापशाचो हें आसतलो की बेजीक थिंग जे आमच्या महिलांक जे खरेंच त्रास जाता उदकाचे लायटीचे त्रास जाता जावं गार्बेजीचे त्रास जाता तेचेर पयलीं लक्ष घालचो आनी तेच्या उपरांत आमचे बस स्टँड आनी आमची मार्केट म्हाका दिसता खुबशी कंजेस्टेड जाल्या आमच्या महिलांक मार्केट करपाक वचूंक जायना तेचेर आमी भर दितलो आनी त्या बरोबर निवडून येयल्यार तेच्या फाटीन लागतलो की आमदाराच्या फाटल्यान लागतलो आनी गरज पडल्यार आमदाराच्या एगेन्स्ट हांव आवाज सुद्दां उठयतलो हें आश्वासन दिता. आतां अभिमान आहा कित्याक आमचे हितूरलो गरिबांसूं आनी भंडारी समाजाचो इतक्या वर्सांनी आमकां म्हापशान हो नेता मेळ्ळा हेज्या पयलीं आमकां असो भंडारी समाजाचो नेता मेळोंक नासलो आनी हो कोणू मरां कोणाचें कितें जावं पयलीं कितकी रातची 2 जावं 3 जावं कोणीनूय फोन मारीत जाल्यार पयलीं हजर आसता तें व्हडलें काम तेजें. आतांच न्हू पयलीं पासून कौन्सिलर जावच्या पयलीं पासून तो थंय लोकांची सेवा करता आनी आतां निवडून येयल्या उपरांत पासून तो लोकांची सेवा करतलो हो म्हाका विश्वास आहा. जरी काँग्रेस कॅन्डिडेट तो ताका भायल्यान हाडलो BJPंतल्यान तरी आसता पळोवंक गेल्यार आमकां तशें मनान आमच्या तशें कांय ना आमी ते कशें आतां काँग्रेसी खातीर फुडें सरून काम करतात आमी बीन इतकी वर्सां काँग्रेसी खातीरूच काम केल्लें आसा अशें दिसता काँग्रेसीन येयल्या म्हणून तेणी जें फुडें काम करपाचें चिंतलां आमी बीन तशेंच काम करतालीं तशें तेणी बीन चिंतलां जे म्हापशांची सुदारणा कितें जावंक ना BJP सरकारान जी कितें करूंक ना ती हे जेन्ना कॅन्डिडेट निवडून येतले काँग्रेसी खातीर जे कावन्सिलर आसात ते कितें तरी फुडें काँग्रेसीन येयल्या उपरांत कितें तरी म्हापशान सुदारणा करतले
तो बस स्टँड जो आसा जर पार्किंग समस्या आसा जी ही बायलांची जी समस्या आहा कितें उदकाची जी लायटीची ती समस्या ती बीन सोडयतले. It will be a victory for us, and it will be a good victory, not just a victory, a good victory, and it will be a victory of म्हापशेकार. हो म्हापशेकारांचो विजय आसतलो. 20 वर्सां नंतर जे तेंच्यांनी त्रास काडले, जे इतकी वर्सां सदां प्रत्येक म्हापशेकार हो रडटा की हांगा डेव्हलपमेंट ना, म्हापशान जोडलेलो मनीस म्हापशान मोडूंक सोदिना, कित्याक म्हापशान खंय इन्फ्रास्ट्रक्चरूच दिल्लो ना मोडपाक, नाल्यार खंय तरी बेसीक नेसेसिटी म्हणजे ती बस स्टॉप दिल्लो ना. म्हापशा इज द हार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा. जो पयलो ट्युरिस्ट येता तो म्हापशान देंवता खंयचो पळयता, पण ते ट्युरिस्ट येवन हांगा एका वाव म्हणपा सारकें कांय दिल्लें ना. सो हे आमकां उलोवपाचें न्हू, हे गोंय भर लोक उलयता की हांगा म्हापशान कांय केल्लें ना आनी म्हापशान चेंज जातलो. कितें प्रायोरिटीज आसूंक जाय अशी दिसता तुमकां सुधिराची? इट्स नॉट जस्ट अ प्रायोरिटी ऑफ 1 and 2 थिंग्स, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. बट फर्स्ट सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते हांगा आमकां पार्किंग ना. प्रत्येक जे तूं पळयता तुमी शुक्रारचो बाजार जालो सगळें जॅम जाता, फूल पार्किंग ना. मागीर बस स्टॉप ना, बस स्टॉपांचो प्रॉब्लम आसा चालू. जे बॉम्बेच्यो बशी येता तो पावस पडलो की तो फ्लड जाता, फूल भरता. इतले भरता की आमी फाटल्या फावटी ओडी चलयली थंयसर. अशी ही म्हापशा सिटी जी आमी म्हणटा, जे बाकीचे सायडीचे हे आसा पळय तेंचे तुम्ही डेव्हलपमेंट पळोवंक खंयसून खंय पावला ते, वेर इट इज एक्चुअली नोन एज अ विलेज, बट वी बींग इन अ सिटी एरिया इट डजंट लूक लायक अ सिटी एरिया. आय एम व्हेरी मच सॉरी टू से दिस, बट we didn't expect this to happen in Maapsa for so many days, but now finally the opportunity has come, and I'm sure that Sudhir Kandolkar will stand on that opportunity, and victory will be of Congress party over here. And we have spoken to him from the Youth Congress side. We have spoken to him about the development, even of the youth being, going into the different sectors. We have seen a lot of youth, even the college youth, they are not willing to enter the good lines or the being in the coming into even coming into politics or whatever they are doing, they are not into that. So it is even here he is a stepping example ki teja vadavele lok पैसे तू youth, they are actually with him, they have come, they were always with him. So this shows that they are dusra वाईट कामांनी वयच्या पेक्षा they have actually stood by his side. So he is a perfect person for the youth also of Maapsa. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. जनरली लोकांचे एक प्रश्न आसता की काँग्रेस पक्षान तुमकां तिकेट दिली, आपल्या कार्यकर्त्यांक सायडीक काडले, तुमकां घेतले काँग्रेसीन आनी पक्षान तिकेट दिली. अशा वेळार तुमी काँग्रेसीन वांगडा कितलीं वर्सां रावतले, कितलो दीस रावतले? हांव पयलीं भारतीय जनता पार्टीन आसलो, जवळ जवळ 22 वर्सां प्रामाणीकपणान काम केलां. आनी जे पक्षाचें काम करता आसतना म्हाकाय संदी येयल्ली MLA जावपाची, जावं बाकीचे येयल्ले तिकेट दिताले, पण हांवें घेवंक ना. पक्षा कडेन सिन्सियर आहलो. कित्याक आहलो तर आमकां एक म्हापशान डेव्हलपमेंट जावंक जाय आनी ते जावंक जाय म्हणून हांव सदांच म्हाजे डेव्हलपमेंटाचे हेच्या बद्दल आमचे जे रिक्वेस्ट आहले, जावं बस स्टँड, जावं पार्किंग, हे ते म्हापशाचे एम्युनिटीज जे म्हापशांक कितें जाय तेच्या बद्दल आमचो सदांच आवाज आसतालो. पण पार्टेन आसूनय, आमचो MLA आसूनय जे आमी जी कामां फुडें व्हरतालीं ताका आमच्या MLAनी बरें हे दिलें ना. कित्याक तेन्ना ते डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आहले, 5 जवळ जवळ खातीं आसलीं, पण तो काम जालें ना. पण तरी आसतना हांव म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून पार्टी कडेन सिन्सियर आसलो, सिन्सियरपणान काम करता. आतांच एक पार्टी कडेन सिन्सियर आसता. आतां पक्षान म्हाका तिकेट नाकारली, दुसरे पार्टीन म्हाका आतां काँग्रेस पक्षान एक तिकेट दिली आनी त्या हेचेर हांव निवडणूक लडयता. आनी जे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आसात तशेंच म्हाका आतां MGPनूय सपोर्ट दिल्लो आहा, बाकी सगळ्या म्हापशेकारान म्हाका सपोर्ट दिल्लो आहा. म्हणजे सगळे म्हणजे खंयचे हेचे बाकी इतर समाजाचे जावं जे
अदर कम्युनिटीज आहा मायनॉरिटी आहा ह्या सगळ्यांनी सपोर्ट दिल्लो आनी म्हाजें एक सदांच हांव खंयचेय हेचे कडेन काम करतना प्रामाणीकपणान काम करता आनी हे पार्टी कडेन काँग्रेस पार्टी कडेन प्रामाणीकपणान रावतलो. आनी अशें म्हणटात की बाबुशाची लिगसी तुमकां मेळपाची अशें म्हणटाले पयलीं, खरें आशिल्लें तें? बरोबर. आमी सदांच बाबूश सुद्दां शी घाल्लो तेन्ना आमी घरोघर वयताले, लोकांची कामां आमी करताले. जेन्ना आमी लोकांची कामां करता तेन्ना म्हाकाय तेंचे कडेन घरान वचपान वा सांगपाक बरें दिसतालें बाबा हे पार्टीचो आमचो ह्या बाबूश आहा बरोबर ताका वोट कर. अशें करून आमी हें कार्य फुडें व्हरत आसले. आनी बाबूश आमकां सदांच सांगताले फुडें तूं. कालच्या हेका सुद्दां म्हाका हें येयल्लें MG पक्षातर्फे ते आनी इवन MG पक्ष न्हू सबंद म्हापशेकार म्हाका रिक्वेस्ट करताले तूं राव म्हणून. पण तरी आसतना पावस हे लास फुडलें आतां तूंच. इवन आमकां अशें सांगताले तुजें हें बी कसले भानगडीक तूं पडप करना, क्लीन आसूं काय फुडें तुजें भवितव्य आहा. हे आमकां सदांच सांगताले. बोडगिनी सुद्दां सांगलां, तेच्या घरा कडेन बोललेले तेन्ना सुद्दां सांगलां. पण आतां कितें करूं. पण आतां हे जेन्ना असो प्रसंग येयलो तेन्ना हांवें म्हापशेकारांक उलो मारलो आनी जे स्वाभिमानी म्हापशेकार हेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिल्लो. आनी आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता. आमचे काँग्रेसचे सगळे पदाधिकारी आहा, MGचे आहा, इतर बाकीचे आसा. आनी जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता तेन्ना असो लोकांचो प्रतिसाद वाडत आसा. जे काल दुसऱ्या वॉर्डाचे पळय लोक आसले ते आयज हांगा ना. ह्या वॉर्डाचेच जे वोटर्स आहा ते आयज आमच्या प्रचाराक हांगा सामील जाल्ले आहा. अजून पासून आमी प्रचार करता. हे दाखोवन दिता म्हापशेकार भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडटले. आनी म्हापशेकारांचो जो म्हाजेर विश्वास आहा त्या विश्वासाक हांव तोडो वचोंक दिनासतना म्हापशाचे डेव्हलपमेंटाचें काम करता.